क्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बाळका जेजूक मान करना हें बलिदान भेटयत आसतना तोच सरस्व देव सर्गींची जानवाय आमकां दिता. खंडीत जावन आमच्या जिणेंत आमी सक्सेसफूल जाय. हर एका कामांत आमी सक्सेसफूल जाय. हर एका संगतेनी जावं शिकपांत जावं बिजनेसांत हर एकांत आमी सक्सेसफूल जाय. ताचे वर्त्या तरान आमच्या जिवितांतच सक्सेसफूल जाय. जर तर निमाणे घडये आमची जिणी देवाक मेसवाना जाल्यार कितें फायदो? चिंत्या एका भुरगो शिकता, BA या MA एग्जाम बरयता, रिजल्ट येतना ताचें नांव ना. कितली बेजाराय भोगता त्या चेडक्याक ह्या चेडवाक, कितली बेजाराय भोगता. कसली चिंतना येतात. हें कांयच न्हय. आमच्या जिवितांत आमी चलवल्या जाल्यार हांव नेना. कशी ती घडी आमकां सोसूंक जायत गी म्हणल्यार हांव नेना. म्हाका चिंतना भिरांत दिसा, धडधडे येतात. त्या निमाणे घडये जर तर हांव देवा मेसवाना जाल्यार म्हजी स्थिती कशी जाली म्हूण चिंतना म्हाका धडधडे येतात. तशें जावं नजो. त्याच खातीर जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत आमकां इशारो दिवन दामून शिकयता. पयले सुवातेर समजून घेयात. जेजू क्रिस्ताची ह्या संवसारांत आसची निमाणी उतरां ही 17वो अध्याय सांजवांचो वांजेल. आनी दुसऱ्या अनेका उतरांनी उठया हांगात हांव आनी तसो म्हणटा आनी तसो भाशांव तो सुरू करता. तर आपणाच्या जिणयेची शिकोवणेची निमाणी उतरां ही कित्याक हो वांजेलिस्त ही उतरां ह्या स्थितीर घालता? कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या रितीन शिकयता? पयले आपल्या जिणयेची निमाणी उतरां. कुर्सार वयताची 7 उतरां आहलीं, पूण भाशांव सुरू करच्या आदीं निमाणी उतरां, मोगाची उतरां. तो जाणा आसलो आमकां कितें चड गरजेचें गी म्हणून. आनी तस जाल्यार घडये खंयचेंय तो सांगना, गरजेचें मात्र तो सांगता. तो जाणा आसलो आमची सदांची परिस्थिती कशी जाताली गी म्हणून. त्याच खातीर हें दामून तो शिकयता. कितें तो शिकयता तो आमी ताच्या फाटल्यावानी न्हयच आपोस्तलांनी न्हयच सिसांनी बघा हर एकल्या भावार्थ्यांनी तुवें आनी हांवें, तुवें आनी तुज्या शेजाऱ्याच्या मनशांनी, तुवें आनी तुज्या बायलेन आनी दादल्यान, तुवें आनी तुमच्या भुरग्यांनी, तुवें आनी तुज्या दुस्मानान एकवटान जियेचय म्हूण. ह्या एकवटान जावन कोणूच भायर ना. जर तर तो भायर आसा तुमी दुस्मानकायेंत आसात म्हणून. जर तर तुमी दुस्मानकाय आसात तुमी सर्गार रिगोवंक फावो न्हय. सर्गान दुस्मानकाय ना. एकच तो वचना या तूं वचनाय या दोगी वचनात. वय तसली स्थिती आमची जायजे गे. सोम्यांची उतरां आमी समजून घेया, तसो अर्थ समजून घेया. आनी तो शिकयता सांजवांच्या वांजेला प्रमाणे श्रेश्ठ याजक जावन आमच्या आयच्या दस्तुऱ्या प्रमाणे जाल्यार पाप साहेब जावन म्हणयत. आनी जो देवाच्या परिस्थिती प्रमाणे श्रेश्ठ याजक जावन ते मागणे करता. कितें तें मागणें करता? आपणाचे रक्त मांसाचे बलिदान भेटोवच्या आदीं तें मागणें करता. बाप ताचें मागणें आयकना गे. ह्या सोम्यान तें मागणें बरें करून ना गे. कित्याक? आनीकी तुज्या बायले कडेन तुका झगडें, आनीकी तुज्या दादल्या कडेन झगडें, आनीकी तुज्या शेजाऱ्या कडेन लढाय, आनीकी कोण कित्याक तूं धांवताय भावा भयणी? कित्याक धांवताय? कोणाक वेतानाय तशीच वेतली गे. तर
एकवट जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिणेचें लक्षण खंयचीय स्थिती ती जावन एकवट जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिणेचें लक्षण मूळ लक्षण एकवट जावन आसा. त्याच खातीर निमाणे घडये हाच्या खातीर श्रेश्ठ याजक जावन तो मागणें करता. हांव एकवट म्हणटा आसतना आमी एकाच भाशेन आसा जायगी, एकाच भाशेन उलय जायगी, एकाच भाशेन न्हेसा जायगी आनी तुवें सांगल्या खरी की हांवें जायत म्हणा जायगी. नाही, आमी मेशीन न्हय, मनीस मेशीन न्हय. मेशीन एका मोल्ड जावन येताना एकच तरान आसता. आमी व्यक्ती जावन आसा. वी आर पर्सन्स. आमचे थंय युनिकनेस आसा. हर एका मनशा थंय युनिकनेस आसा. आमी मन जाती न्हय, मेशिनी न्हय, आमी मनीस जावन आसा, व्यक्तित्व जावन आसा. आमचे थंय युनिकनेस आसा. पूण युनिकनेस आसतना आमी हर एकलोय दुसऱ्या दुसऱ्या तराचे जावन आसा. जोडी भुरगीं जाल्यार ती एकाच तरान नात. आमकां हर एकल्याक युनिकनेस आसा. तें युनिकनेस आमी सांडचे की न्हय, सांडचे न्हय. आमची जानवाय तुजी जानवाय न्हय, तुजें साल म्हजी साल न्हय, तुजें शिकप म्हजें शिकप न्हय, तुजें चिंतप म्हजें चिंतप न्हय. हें अशें आसतना आमकां एकवटान जिव जाता गी म्हणलें सवाल जाता. जाय कित्याक आमचो एकवट, आमच्या क्रिस्तांवांचा पाटलांचो एकवट आमच्या भायल्या दिसवणेन, आमचे ओडणेन, आमचे आशेन, आमच्या खुशालायेन वंदोड ना. हांव तें परतून ना म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमकां एकवट आसा ना गी आसा. खंयच्यान दाटापूण आसा तो, खंयच्यान रोमण आसा. हांव तुका म्हाका आनी खुशी जाता. तूं म्हजो सांगाती. तुवें दिसारलें दिताय, तूं म्हजो सांगाती. हांवें सांगलें तूं करताय, तूं म्हजो सांगाती. आमच्या तात्कालीक संगतींनी आमचो एकवट रोमण आसा. हांव शिकलां, तुवें शिकलाय. हांव कंदार करता, तुवें कंदार करता. आमच्या मदें एकवट जालें न्हय. वो एकवट न्हय क्रिस्त आज उलयता. वो न्हय. तो सकडी आमच्या सदांच्या सालत्या जिणेन दिसून येना गी. हांव ह्या कारार येता, तूं ये, आमी एकवट. तसलो एकवट न्हय क्रिस्तान उलोवचें म्हण जाती थंय तडेतरण आसा. क्रिस्त उलयता तो एकवट. आमचे थंय आसा जाल्लो तो एकवट फकत एक. सर्वेस फॉर देव, म्हजो देव. जेजू क्रिस्त म्हजो सोडूनदार. ताचे थंय आसा म्हाका बावट. आमचें व्यक्तित्व दुसरें जाल्यार जाल्यार तो बावार्थ आनी तो देवा थंय आसा तो बरवसो तांत आसा आमचो एकवट. तो एकवट आसतना आमच्या जिणेंत दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन वचूंक जाता. म्हळ्यार तुवें आनी तुज्या बायलेन दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन चिंतूंक जाता. आज कितें रांदी जाय, तूं एक सांगता, ती एक सांगता. असले व्यत्यास आसूंकूच जाय. एका तोटांत एकाच तराची फुलां जालीं जाल्यार ताका कितें जोबाय आसा. ह्या संवसारांत सगळ्या संवसारांतले रूख आंब्याचें स्वरूप जालें जाल्यार आंब्याक रूच आसा गी. दिवेसिता डेकोरा स्पेचियम म्हणटा आमी. डायवर्सिटी ब्युटिफायज स्पिसीस. आमची सोबाय कित्याक आमचे थंय व्यत्यास आसा. सगळ्यांचें तोंड एकच जालें जाल्यार कितें फायदो. तें सदांच आसूंक जाय आसा. पूण आमकां एकच आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हजो सोडूनदार. ताच्या खातीर म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसा. काम कितेंय काम, येवं दी कितेंय तें येवं दी. ताच्या खातीर जीव दिवंक हांव तयार आसा. ताच्या विरोध दुसऱ्या कडेन एकवट जावंक हांव तयार ना. ताच्या विरोध ताचेर वंदून समेस्तान थंय आमी एकवटान जाय रावा जाय म्हणून. वो जावन आसा एकवट स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान आमकां शिकयता. समजलें तर जेजू क्रिस्त आमी एकवटान जियेज म्हूण शिकयता. तो श्रेश्ठ याजक जावन शिकयता. आपणाच्या जिणेचे निमाणे घडये शिकयता.
आमी एकवटान राव जाय म्हळ्यार ताचे थंय असल्या भावार्थांत एकवटान आसा जाय म्हूण तो शिकयता. असो प्रतिफळ कितें हो एकवट जावन आसा साक्ष सरेस्परा देवान तुका विसरून काडला. तुजें नांव जिविताच्या बुकान बरोवन आसा. तूं नाच जावंक साध्यच ना. आयच्या वांजेलान आयकलें तुमी म्हजीं उतरां सांगता की तुमचीं उतरां सरेस्पराचीं उतरां. ह्या एकवटा वनी ते समजून घेवन दिता त्या बापान तांकां विसरून काडला म्हणून. ह्या एकवटा वरी ते समजून घेवन दिता आपणाक जेजू क्रिस्ताक सरेस्परान धाडला म्हणून. ह्या एकवटा वरी ते समजून घेवन दिता तांकां आपणाक कितलो आनंद बसयला की स्वर्गारांत तोच आनंद तांकां मेळूं दी म्हणून. ह्या एकवटान ते समजून घेवन दिता सस्तांचें सूख तांकां मेळटलें म्हणून. ह्या एकवटान ते समजून घेवन दिता तांचे एकवटा वरवीं दुसरोय कडी तांचे संगता मेळटले म्हणून हेंच इगर्जमातेच्या सुरीर आमकां दिसून येता. केदें व्हडलें भाग. पूण आमचे सुवार्थपण ते सोडिना. आमी दोग आसल्यार 3 या 30 तरान आमी विभागता वेगळे जाता. Our tendency to be divided is much more than our tendency to be united. वय तर आयचो वांजेल आमी आयकत आसतना बाळका जेजूक मान करतना आमी ताच्या लागीं मागया सोम्या तुवें शिकयलें तें एकवटाचें मागणें. तूं श्रेश्ठ याजक जावन आसाय. तुजें मागणें सरस्वती देव आयकता. जर तर म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत आनी घरा तो एकवट ना जाल्यार तुजी सूख न्हय सोम्या. बापाची सूख न्हय बगार म्हजी सूख म्हजीच सूख. ती सूख हांव खाण उडोवंक प्रयत्न करता. तूंच म्हाका सहाय कर. आमच्या घरा आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसांबरा भावार्थाच्या एकवटाचें जिवीत तूंच आमकां फावो कर. आमेन.